मान्यामोंत आग्नेलाचो दीस आयज आनी ह्या दिसा आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत अणभवूंक मान्यामोंत आग्नेल आमकां नमुणो. अंदूच्या वर्सा आमचो गौणीक विशय आसलो आमचें सोबें राव. तर हेच विशयाचेर नियाळ करून किरीत भाशेन आमी वावरुया जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी नियाळा वरवीं, तेच बराबर आमच्या गोऱ्याब्यांत जेन्ना आमी जेजूचें आसणें एकामेका सोबें अणभवता तेन्ना खरेंच आमचे गोराबे देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी एकवट्याचे जावंक पावतले. पाद्र आग्नेल असल्याच गोऱ्याब्यांत जल्मलो, वाडलो आनी आपल्याच्या जिवितांत प्रवचनांत आमकां कितलेच फावटी उगडास करतालो. तुमचे गोराबे मोगाचे करात, तुमच्या गोराब्यांत देवाचें आसणें अणभवात. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आनी आमच्या समुदायांत जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक आनी जिवंक आनी ह्याच जेजूचे आसण्याचो अणभव हाचे साक्षी आमी दुसऱ्यांक जावंक. ह्या मिसाची इंतेसावा लग्नाच्या दिसा दिनवासनेचे मीस भेटयता मार्कुस आनी वेरोनिका फेर्नांडीस नुवें. गोराब्यान शांती आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता डॉमिनिक आनी सिंथिया डिसोजा कालांगूट. दिनवासनेचे मीस भेटयता जोसेफ सिल्वेरा कालांगूट. दिनवासनेचे मीस भेटयता न्यूटन स्नेहा टेलिस आनी फामील पोरवोरी. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता इनासिया गोमेस वेर्ना. दिनवासनेचे मीस भेटयता रॉनी आनी वायलट पेरेरा माजोर्दा. दिनवासनेचे मीस भेटयता मयुरी रॉड्रिगीस माजोर्दा. फामिलीक आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता सेलेस्टिना डिकोस्टा गोवा वेला. 22 वर्सां लग्नाच्या एकवटा पासो दिनवासूंक भेटयता आना रिचर्ड नोन्स गोवा वेला. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रांसीस कायादो जुवारी. सगळीं उबी रावन यादनिकाक येवकार दिवंक सुरवातेचें गीत गावया. Sorvespora mukareya taka dinvasuya totir khodo amche taron taka vakaduya. Sorvespora mukareya taka dinvasuya totir khodo amche taron taka vakaduya. Aki pritum solo sonsar tacha hatanasa. Uchuns porvor kol kol dore tanes kodun halya. Sorvespora mukareya
ताका दिनवासुया तो तीर खोडोप आमचे तारोण ताका वाखाणुया सर्वेस्पोरा मुखारेया ताका दिनवासुया तो तीर खोडोप आमचे तारोण ताका वाखाणुया. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या बा भयणीनो. आनी माय मोगाचो येवकार आयच्या दिसा जेन्ना आमी दोबाज्यान हें मीस भेटयता मानवंत आग्नेलाक फुडें धरून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या मानिवंत आग्नेलाच्या 94 पुण्यतिथीच्या दिसाच्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटल्या 9 दिसांनी आमी आमच्या गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचें हाजीरपण अणभवूंक सोबार विशय घेवन नियाळ केला. आयच्या दिसात आमच्या संबरमणेचो विशय आसा. आमच्या गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचे आसने अणभवूंक मानिवंत आग्नेल आमकां नमणो. ह्या गवळीक वर्साच्या विशयाचेर आमच्या सांगाता राव हाचेर आदारून आमचो विशय घेतला. जी विणवणी त्या एमाओस वेतेल्या शिसांनी जेजूक केल्ली तीच विणवणी सोम्या आमचे सोरशीं राव दर एका गोऱ्याब्यान करूंक जाय. हे मागणे वो विणवणी फळादीक जावंक गोराब्यांतल्या दर एका वांगड्यान आपल्या दिसपट्या जिवितांत क्रिस्ताचे आसने अणभवूंक गरज आसा. मानिवंत आग्नेलान क्रिस्ताचे आसने आपल्या आवय बापाय आनी भयणी भावा सांगाता अणभवलें. आतां आमकांय तशेंच करूंक तो प्रेरणा दिता. आमच्या सगळ्या गोऱ्याब्यांनी सुखान आनी दुखान बरें तशें वायटा वेळार क्रिस्ताचे आसने अणभवूंक निर्मी म्हूण ह्या पवित्र मिसान मागुया. मानिवंत आग्नेल आमचे खातीर विनंती कर. सुरवातीची उतरां आमच्या जण एकल्याची करून आनी आमचेच भितर वचून पळयोवन आमी जेजूक आमचेशीं राव म्हणूंक चुकल्या उगडे आसतली. बोगसोडे मागून आमी सांत वांटो घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सोसवेदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बगेवन सदांच सांकवार मरी सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Krista kaklut kod, Krista kaklut kod, Krista kaklut kod. Somia kaklut kod, Somia kaklut kod, Somia kaklut kod. Moi mateva Usorgi ani shanti tacha istang sonsari. Moi mateva Usorgi ani shanti tacha istang sonsari. Sorvespora deva Sorgi charaya Sorpodvedar deva Deva bapa Ami tuka namaskar kortam. Ami tuka din vastav, tuča tor vojvova paso,
आमी तुका वाकांता मोहिमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिर्डी तू संसाराचे पाप काडटा आमची काकलूत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू बोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी प्रार्थुया बो मगाल बापा कोश्टा अडचणेकच सांपडल्यान तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत एफेसान जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवरतल्या देवाच्या भक्तांक हें पत्र बरयता देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाकाणुया दिनवासुया क्रिस्ता सवें आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदानां ताणें सुबामपणी देवयत आसा संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सवें आमकां माये मोगान विचून काडलीं पवित्र आनी पातकां मेकलीं ताचे मुखार आसूंक आनी ताची दयाळायेन फांकता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सवें आपली आपणायलोलीं भुरगीं आमी जावची म्हूण ताणें आदी फुडेंच ताव घेतलो अशें ताका बरें दिसलें हीच ती ताची मोगा येवजण प्रितीवंता पुता सवें उदार मोगाच्या हें देणें फुक्या आमकां फावो केलें ताचे सवें ताच्या रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवून आमची पातकां बोगसून गेलीं कितली वर्ती कितली गिरेस्त आमकां ताणें अणभवंक दिली ताची दया ताची प्रिती ताची ताचे बुद्धीक पार ना शीम ना ताव नासलोले ताचे गिन्यान आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उक्तो करून दिलो आदी फुडें बोलेपणान आपल्या क्रिस्ता सवें थारायलोली येवजण आमकां दाखोळ करून परगट केली काळा युगाचे सोपाडणेक क्रिस्ताक मस्तक करून स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितलें ताचे आदीन एकठांय करचें तीच ही ताची मोगा येवजण आपणाचे कुशे पोरमणे जो एकलोच सगळें येवजिता जो एकलोच सगळें थारायता ताणेंच आमच्या जेजूक सवें आपली म्हणून आमकां सासणांत निर्मूण हाडली ताची मोहिमेन आमी किर्तो ह्यो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर बरवसो तेवतली पोरजा रचून हाडचें म्हूण ताणें आदींच आमकां नेमली
क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यात, कित्याक तुमी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार धरून मानून घेतलां. तुमी आपली म्हूण दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. भासायलोलो पवित्र आत्मो तुमचेर धाडून दिला. आमकां दवरलोल्या दायजाचो खूद पवित्र आत्मो इचारो. हें दायज आमकां मेळ्ळ्या उपरांत ताचे मोहिमेची वाखाणणी आमी सासणां करचे खातीर आमकां सारकींच आपली करूंक देव दितलो संपूर्ण सुटका. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून घाल नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बोळायेन जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलच्या कुळांताय आपलो तीरविस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रितोमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी प्रितोम गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गीत घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy soy. Jezu तुझे बाय रस्तो ना तुझ्या बापाशी आमकां व्हर. जेजू पुनोची वळपण तूं तुझ्या उतरान आमकां जीवन कर. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इतले म्हणसर आपूण वेता त्या ग्रामांत लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पण परतून ताणें म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीर पडचो जाला आनी तो ताचे सांगात्या रावूंक भितर गेलो. ताचे सांगाता जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां वळखलो, पूण तो तांचे दोळे मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाची ओत आमकां दितालो तेन्ना आमची काळजां भितरल्या भितर फुलपतालीं न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Priti Chando, Regina Relay, Senior Director of Strategic Ride and Talent Initiatives, आपल्या दोगां पुता वयर आमकां एक खरी खबर सांगता. बरे देखीन वाडलेले दोगोय पूत, पूण जेन्ना कॉलेजीक पावले तांणी इगोर्ज सोडली. पूण माय सदांच मिसाक वेताली, सदांच मागताली.
तांचेर उजवाड घाल, तांकां परत धर्मांत भितर काड म्हणून धर्म सोडलेलो. आनी अशें चलता आसतना एक दीस माय तांकां दोगांयकूय इगोर्जेंत पडयता आनी अजाप जाता आनी म्हणटा, बाबा, वॉट मेड यू कम टू द चर्च? आनी ते म्हणटात, मामी, आमी कॉलोराडो वेकेशनाक गेले तेन्ना एक दीस बरोच पावस पडटालो आनी आमी मोटरान वेताले आनी अवचितूच आमकां रस्त्याक एक वाटसुरो मनीस दिश्टी पडलो. गरीब, पांयांक खूंट आसली, खुंटीत भिजत वेतालो. आमकां चुचुरे दिसले आनी आमी बंद करून विचारलें, तूं खंय वेताय? आनी ताणें सांगलें, हांव इगोर्जेक वेतां. म्हाका उमक्या टायमार मिसाक पावूंक जाय, पूण पावसान म्हाका स्लो केलो. भियेनाका, आमी पावयतात तुका. बसयलो मोटरांत, येलो. इगोर्जेंत पावतच ताका इगोर्जेच्या दारार सोडलो आनी आपण मोटर गुडावन वचूंक करी, पूण रावूय या. परत वयतना पावस बंदूच जायना, ताका परत पावयचो. आनी अशें म्हणून ते पार्किंग लॉटांत गेल्ले. थंयसर तांकां दुसरो विचार येयलो, मोटरांत बसचे सुवातेर इगोर्जेंत बसल्यार कशें? इगोर्जेंत बसूया. आनी ते दोगांय इगोर्जेंत बसूंक गेले. मीस सुरू जालें. पवित्र पुस्तक पवित्र वाचप जालें, प्रवाचन जालें, उंडो मोडलो आनी वांटलो. हें सगळें चलता आसतना ते म्हणटा, आठवेंच आमच्या दोगांयच्या जिवितांत आमी एकामेकाक पडूंक लागले. कितें चुकलेलें आमकां आयज तें मेवलें म्हूण. कितें चुकलेलें आयज आमकां मेवलें. आनी तेन्ना आमी कॉलोराडो आमी मिसाक सुरू केल्ले. वेकेशन जातच हांगा पावले आमी आनी तेन्ना आमकां जेजू परत मेवलो. आमी सांडलेलो ताका, आमी सोडलेलो ताका, तो मेवलो. प्रितीचांदो, ही एक खरी खबर. आनी ही खरी खबर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानाचे बरोबर एकूच विशय कसो दिसता. कित्याक हांगासरूय बरें जिवीत जियेताले, तशीच खुशयेन भरलेले जेजूची आज्ञा आयकून, जेजूची बरी खबर आयकून आनी समजताले जेजू राजा जातलो आनी आमकां आमचेशी सदांच राज चलयतलो म्हणून. पूण गूड फ्रायडे आयलो, जेजू मेलो. निराशी जाले, सोडून गेले, लागले वाटेक. ऑल आवर होप्स आर गॉन. आनी आमी कित्याक रावचें? आनी अशें चलता आसतना तांकांय वाटसुरो कोण मेवता, जो तांकां खरी समजणी दिता. कोण तें नकोत, खरी समजणी दिता. आनी ही समजणी आयकून तेंच्या जिवितांत आठवेंत जाता, जशें ते भुरग्यांच्या जिवितांत जालें. समजणी मेवतना स्क्रिप्चरल आनी उंडो मोडटना तेंच्या जिवितांत आठवेंत जाता, रात जाता. आनी ते म्हणटात, आमचे शिराव जेजू, आमचे शिराव. जेजू म्हणिना, आमचे शिराव. आनी तो जेजू तो वाटसुरो जेजू जावन आसलो, वेता तांच्याशी रात सारूंक उंडो मोडटा आनी ते ताका वडकतात आनी तो नाच जाता. हें आमी आयकलां. आमच्या जिवितांत असल्यो घडण्यो घडटात. आमी जायती माय पांय येवन म्हणटात, फादर, काय बरो भुरगो आसलो, काय बरी फामील आसली आमची, काय बरी एकोठान आमी जेजूक अनुभवतलीं. पूण अवचितूच ती कॉलेज येयली, पयस पयस वेतात, मागणी नात. ह्या दिसांनी आयकूं येता, फकत फादर ते कोरोना मातशें बऱ्याक पडलेलें, कित्याक सगळीं घरां आसतालीं. लॉकडावन म्हणटच मागण्यांत वांटो घेतालीं. लॉकडावन काबार जातूच मागणी बंद जाली. अदीक बरें आसलें चालू दवरलेलें, कित्याक देवाक आर्गां दिवंक. पूण ना, जालें काबार. आनी
असले विचार तांच्या मनांत आवय बापायच्या मनांत आसतात आनी केन्ना केन्नाय आवय बापूय मागण्यांक आसनात. तर आयचो शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. कोण परी जेजूक आमी आपणावंक गरज दी. भाग्यवन पावलो पयले चिटीन सांगता आमकां पयले वाचपान की तुमी जेजूक आपणायला, तुमी जेजूची संस्था, तुमी एक परिवार जेजूचो. काय बरे भशेन सांगता कित्याक तो पळयता ते क्रिस्ताचें जिवीत जियेतात म्हूण. पावलूच्या जिवितांत आमी पळयल्यार ताणें रस्त्यार जेजूक अनुभवलो जेन्ना तो घोड्या वेलो पडलो. ताका उडोवन शेवटून सावल आहलो तो पावल जालो आनी तोच जेजू ताणें सदांच आपल्या जिवितांत दवरलो आनी तो ताणें प्रवचन करून दुसऱ्यांक दिलो. आनी तेंच तो गालेस्कारांक बरोवन म्हणटा जियेता तो हांव न्हय, जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त जियेता म्हजे तांय. इट्स नॉट आय दॅट लिव नाव बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. होच अनुभव पादाग्नेलान आपल्या जिवितांत घेतलो. पादाग्नेल एके बरे कुटुंबान जल्मलो, धर्मीक कुटुंबान, धर्मीक कातोलीक धर्मीक कुटुंबान, थंयसर मागणें सदां काल आसलें आनी मागणें विरेंत कांयच चलूं नासलें. जावं तेर्स जावं दुसरी मागणी जावं दोतोन सगळें ताच्या घराब्यान चलतालें. ताणें तो अनुभवलो. दुसरे ताच्या जिवितांत पळोवन म्हणटालो हो भाग्योन क्रिस्त जियेता, तो क्रिस्ताचें जिवीत जियेता. वय तो क्रिस्ताचें जिवीत जियेलो, क्रिस्ताक ताणें आपणायलो, क्रिस्त दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आनी परी आमचे घराबे क्रिस्ताक अनुभवूंक आमकां तो नमुनो जालो. होच विशय आसा आमचो. हो विशय आमच्या जिवितांत दिसान दीस आमी उगडास करून आमी तो अनुभवूंक आनी आमी जेजूक जो आमी शेवता जेन्ना उंड मोडटा जेन्ना आमी त्या जेजूक अडकता उपरांत जेन्ना आमी शेवता घरा व्हरून ताका दवरात आनी म्हणटात आमची राव जेजू. आमेन. आमची मागणी आमची गरजो देवा मुखार घालुया. सगळीं उबी रावया. आमचो जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. अनेकदा म्हणुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक, पाद्री आनी सगळ्या धार्मिकां पासत तांच्या जिवितांत क्रिस्ताच्या आसण्यांच्या संतोशान भरूंक तांणी मोगान आनी संतोशान आपल्या काला आसलोल्यांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस पाप साहेबान 2023व्या वर्साक बिस्पांची सिनोदेची परिशोध आपयल्या आनी ताचो विशय घेतला परिशुद्धीक सभा एकचार, सौभागेलीपण आनी मिसांव. सगळ्या देशांतल्या इगोर्जांनी एकवटान ह्या विशाल परिशुद्धीक केरीत एकवटान वावरूंक तयार जावंक आनी तिचो फोळ आख्खे पवित्र सोबेक मेळूंक देवाचे पोरजेन सांगाता वाट चलूंक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणे प्रमाणे देवाचें राज परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय आनी नागरीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या आनंदाक आनी पोरजेच्या बोळ्यापणा खातीर वावरूंक निवडून हाडल्यात म्हूण जाणा जावन आनी तांणी सृश्टीचो सांबाळ करूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. संवसारांतली कोवीड वशेची पिडा सारकी नपयत जावं त्याच वरवीं आमी सगळीं आदल्या परी आमचो वावर करूंक आमकां फावो जावंक तशेंच वैजांक, नर्सिंग आनी हॉस्पिटलाच्या वावुरप्यांक
तांणी आपली पर्वा करिनासतना केल्ले सेवेचेर देवान तांकां आशिर्वादान बरोवं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकलोत कर. मानेवंत आग्नेलाच्या भोगतां पासत देवान आमकां सगल्यांक अदीक करून आमच्या गोराब्यांक आमच्या दिसपट्या जिवितान देवाचें आसणें अणभवूंक कृपा दिवंक आनी दुसऱ्यांक ताच्या मोगाची, शांतीची आनी संतोशाची गोवाय आमी जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकलोत कर. ओ दयाल बापा, कार्तिकायेन केल्ली मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत. आमचे जिवितांत जायती आनी मागणी आसात. ओगीपणी जी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत ती तूं शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे लागीं दिवूं तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी भेटून करता वेदी. तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वावर सोसणी. मोगाल बापा, घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हड उणेंपण. ताटान कालशी दितां घालून तुका आमचें हेंच अर्पण. मोगाल बापा, घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हड उणेंपण. ताटान कालशी दितां घालून तुका आमचें हेंच अर्पण. बापा, ना आमचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी भेटून करता वेदी. तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वावर सोसणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोयपळ देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं खोनवलायेन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदारण सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनीची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तेंच तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सोर आनी संवसार आनी देवदूतांचो सोलदोलबार तुका मान भोवमान दितात. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
Dolbarazo, sorves por tu povi, povi, povi. Dolbarazo, sorves por tu sordani sonsa bolya tuja voibova. Utsorgi, tukazoi, sorves porashe navieta, yeta takazo. Utsorgi, tukazoi. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कड तुमचे पासत समोर पुची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या अवगडासाक करात भावार्थाचो गोठ परगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तळले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे स्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन रुतांक आनी सर काडी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पवित्र बापा सर्वंदोन वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सुरंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवसकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंड जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां आमच्या उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय राजूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसते तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भावबिनो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगोद क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसात तांचे लागीं मागता उबी रावंक. कुमन्याव घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसूंक येता. हे भाशेन कुमन्याव मांडूंक आमकां सोंपें जातलें. Utor mogan geta Deva undo bodun wanta Toshe samka pavosali Erui deni watun ami Zatam bapa burgi tuchi Zatam kori Baboin soli Zatam bapa burgi tuchi Zatam kori Baboin soli Mogavanto zata misa Zota gora zolta gava Domdo mosle betonetso Uzwalamcha jivitaso Zata pritver sakshi divo Zata sorgar Sontos tuso Zata pritve sakshi divo Zata sorgar Sontos tuso Bukik lagun, pidek lagun Baboin rota, dukin bodu Zolami, sonsar fulo
दुखा पुसो काळसा बुसो गोरचे वंता पांघरूंक नेसो बरवाशाची दिवली पेटो गोरचे वंता पांघरूंक नेसो बरवाशाची दिवली पेटो जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडी बोरे जेजूक आमी अनुभवया ताच्या सांगाताक आमी उलोवया इल्लोसो वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बॉल दिवन घट कोत्ताय ताचे वरवीं आमचे सासणाच्या सुखाचो बरवांसो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया मोगाच्या भाव भयणो तुमकां सगल्यांक मानेमोत आग्नेलाचो खुशाल बरीत दीस आवडेता व्हड भवार्थान पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेतलो देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो जेजूक आमच्या काळजांनी शिवलो हे मिसांतून आमकां मेवलेलें बरेपण घेवन आमच्या घोराब्यांनी वेता आसतना मानेमोत आग्नेला वरवीं तुमी उबारलेली तुमची मागणी देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे मानेमोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या आकांताच्या कोश्टाच्या वेळार पिडेच्या वेळार तो आमकां पावता हातूंत दुबावूच ना आयज आयडा आनी गॅस्टन डिकॉस्टा मुंबयतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता हांव 6व्या म्हयन्यांक गर्भेस आसलें तेन्ना जायतीं कॉम्प्लिकेशन्स आनी ब्लिडींग सुरू जालें म्हाका रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेलें मिसकॅरेज जाता अशें दिसतालें असली परिस्थिती आसली तेन्ना 6व्या म्हयन्याचोच एक भुरगो जल्मलो भुरगो 650 ग्राम आसलो भुरगो जल्मतच तो वाचतलो म्हूण दोतोरांनी आशा सोडलेली रोखडेंच भुरग्याक नियोनेटल इंटेन्सीव केअर युनिटान व्हेलो दोतोरांनी सांगलें भुरगो वाचचो ना म्हूण त्राप्तामेंताचो कांयच गूण मेळो नासलो देखून दोतोरान आमकां सांगलें पयशे विबाड करिनाकात आनी मेडिकेशन बंद करूंक आमची परवानगी मागली तेन्ना म्हजे भयणीन आमकां सांगलें नाकारात म्हूण आपूण आनी तुमी मानेवूत आग्नेलाचें नोवेन मागणें करुया 3 म्हयने लेगून भुरगो NICU हातूंत आसलो जायतीं कॉम्प्लिकेशनाक लागून जाय तो ट्राटामेंट केलो शेकी 3 म्हयन्या उपरांत भुरग्याक डिस्चार्ज केलो सांगून आतां तुमी घराच ताचो सांबाळ करात म्हूण आयज आमच्या भुरग्याक 9 वर्सां जालीं भलायकेन बरो आसा दोतोर लेगून अजाप जाले आमकां तो मानेवूत आग्नेलाचे मिलाग्रीचो भुरगो ताका आमी नांव दिलां सालोम आग्नेलो डिकॉस्टा आमी देवाक दिनवासतांव आनी मानेवूत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता मोगाच्या भाव भयणो वो आमच्या भावा भयणाचो भावार्थ
तांच्या आकांताच्या वेळार आमकांय जायत्यो गरजो, जायते आवडे, जायते हुस्के आसात आनी व्हडा भावार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. त्याच भावार्थान उबी रावन नव्यानाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेमूत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेमूत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेमूत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनूदबरी जिवितांत भागीदार जालो दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मोगाल बाबा मेनो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्ट वतात. पिडेंत आसलेलीं ह्या जाग्यार आसात. जायतीं जाणां आमची भावां भयणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणान करीत तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टान दुखांत ती तुजेर भावार दवरून तुका ती अनुभवूं आनी हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Saibavor kaklu tuci ani ogoni podvi doya korun pordeshachi bianiye amkaskari doya korun pordeshachi bianiye amkaskari unod goya sharatso padri agnelu amtso diun man takal taraso Bagoi tu audo soglianzo di un man takal tarazzo Bagoi tu audo soglianzo